चारूच जाण फक्त गावच्या आणि आरजी येऊन तुमकां इन्स्टिगेट करता म्हणून हांगासर काल सुदीन ढवळीकर स्टेटमेंट काडटलो की हे गांवांक चारूच लोक ओपोज करता म्हणून. हांव ताका सांगता तुजे जिबेर हांगसरले 4 आमचे राखणदार बसले म्हणून. 4 राखणदार आसा हांगा. मारू, गोठणकार, जुंयकार आनी शिमेकार हे 4य जाण तुका 7 वर्सां जालीं सतयता. 4 वर्सां जालीं आमी 7 वर्सां जालीं आमी झगडटा. आतां ताका सांगू सोदता. काल तो 4 जाण म्हणटाले आमी एकटो जायला नांव सांगता कोण कोण ते. हांव पयलीं सांगता म्हजें नांव मुकुंद नायक, देवस्थान कमिटी तसो संरक्षण मंच अध्यक्ष. 7 वर्सां झगडटा. उणीर हांगा रावता. उणीर मारू रामपंचायत देवस्थान. हांव परेश. उणीर आमी देवळा कडेन रावता. आमची देवस्थानां आमी सगळें आमी देवाचें हें करता आनी फुडें 10 जाणां मार्फत आमी देवाचें हें करता आनी आमकां हें दिल्लें आसा आमी तें करता. फाल्यां कितें जालें आमी देवा फक्त सांगता बाबा हें कितें करता, कोण फाटल्यान कितें येता आनी कितें करता हो आमकां खबर ना. तूं तेंचे बडी मार म्हणून. कोणाकूय कितें जालें जाल्यार आमी जबाबदार ना. हांव इतलेंच सांगता सोंपयता. तुमकां फितयता म्हणटा आरजी पक्षा वतीन हांव उलयतां तेंका उलयता हांव तेजेर मागीर क्लियर करता. आरजी 7 वर्सां जालीं झगडटा. आरजी फर्स्ट टायम आमकां पावले ह्या गांवांक. आमचे कार्यकर्ते अशे न्ही पूण ते आमचे भाव आनी खंयचे तेवूय सांगता आमी. म्हाकाय लागता. आउटसायडर एकटोय ना. आमी फाल्यां जाय सभेक भायले येतले मनोज बीन येतले पूण सद्या भायले कोण ना. हो क्रीक आमचो विश्वेश हो आडपय. मुकुंद बाब हेजे पयलीं PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसतालो तेन्ना हो प्लांट येयल्लो. तेजे नंतर PWD पावसकर जालो. तेजे नंतर पावसकारानूय सांगलें की हो STP प्लांट जातलो आयकता मागेले प्लांट जातलोच म्हणून. आतां निलेश काब्रालानूय सांगलां हो प्लांट जातलोच म्हणून. आयकून घे पयलीं मागीर उलय. सो तुमकां अजुनूय गव्हर्मेंटाचेर विश्वास आसा? आयज मिटींग आसा आमकां गव्हर्मेंटाचेर विश्वास ना. आमी गव्हर्मेंटा अजून सुद्दां सांगूंक सोदता. लास्ट टायम पावसकर एग्री जाल्लो आनी पावसकरान फाटीं घेवन स्टॉप जाल्लो. हो प्रोजेक्ट स्टॉप केल्लो आनी आतां निलेश काब्राल आयले तेन्नाच तो स्टार्ट जाला. कित्याक पावसकरान सांगलेलें आमी हांगासरली सेवरेज सगळी डायवर्ट करता म्हणून. कित्याक हे सायडीक खंयच पायपलायन जाल्ली ना. फक्त ढवळीकरूच उलयता. आतां काब्रालान स्टेटमेंट हो ढवळीकर सांगता म्हणून केला. आमी आज काब्रालाक मेळोंक वयतलेत. आमकां विश्वास ना. विश्वास आतां धरून वयचें पडटा. पॉझिटीव रावचें पडटा. तेणें जर सांगलें जाल्यार बरें जालें. नाजाल्यार आमी तांकां कायद्यान फॉलो कर म्हणटा. कित्याक हांगा हजारांनी झाडां आसा. कोर्टान निर्णय दिला 109 झाडां व्हरपाची. आत्तां मामलादार येयल्ले सगळे ऑफिसर येयल्ले तांकां आमी तेंच सांगलां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घे आमचे मार्फत झाडांचें नंबरींग करा. ते पयलींचो 2017 केन्ना नंबरींग घातलो. 19 हो सर्वे सोडून 120 सर्वेचे झाडां नंबर घातल्या ते सांगतात. आमी नंबर घातल्या. आतां म्हणटा ते आमी पुरयता डायरेक्ट आनी एक झाडां तीच दाखयता. पुरयले म्हणटा झाडावरती भितर वयतली. आतां ऑलरेडी पुरयल्यार तो सेवरेज डिपार्टमेंटाचो हो सांगता प्रदीप ना आमी एकूय पुरना. कोर्टान निर्णय दिल्लो आसा, फॉरेस्टान निर्णय दिल्लो आसा की झाडांचे एवरी झाडांचे नंबरींग करून बूक मेंटेन करचें. आमी तेच म्हणटा खंयचे झाडाचे नंबर करता बूक मेंटेन करा. आमी जाल्यार तुमच्या वांगडा भोंवता. ते केले शिवाय कोणीय जर गव्हर्मेंट सुद्दां मिनिस्टरान सांगलें जाल्यार करपाकूच जाय म्हणून तो आमी करूं दिवची ना. कित्याक एज पर द NGT हेजे प्रमाणे चला म्हणटा. कित्याक आमी गांवकरी अशेंच आसतले झगडत रावतले. बसी आशिल्ल्यो 2 बसीक ताका टॉर्चर केला. खंय वयता थंय तालांव दिवपा लायला हेणें. आनी विचारल्यार हे डायरेक्टर सांगताले RTO डायरेक्टर बी सांगताले की तूं पात्रांव मेळ म्हणून. हो कोण लोकांच्या धंद्याचेर चडपाक म्हणून थोडे आमचे गांवचे आतां येवन दाखय आमकां गांवचे 4 जाण कोण आसा आनी कितें आसा ते. माझ्या बापायचो धंदो 20 वर्सां चलयलो. कोणाचेच कांय ऑब्जेक्शन नासतना ह्या गांवच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. पूण ह्या मनशान म्हाजो ह्या ट्रिटमेंटाक हांव फुडें सरतां प्रपोज करपाक फुडें सरतां म्हणून म्हाजो धंदो पिड्यार करून उडयलो. आज हांवें त्यो गाडी ताका विटोवन विकल्याक आनी ताका देवान कितें ते शिक्षाय बी दाखयले तेजेर. हांवें कटनकवार दादाक नाल दवरून गाडयो विकल्याक. अरे आजूय परत तो तेंच करूंक सोदता. लोकांक लोक तुका नाका. तुजे कडेन पयशे भरपूर आसा. तूं लोकांक विकते घेवंक शकता आनी तेच कारणां खातीर लोक हांगा तुजे ऑपोज करपाक रस्त्यार येयना. हांव हांगा देवा फुडें रावन सांगता जे कोणाक हो सिवरेज प्लांट हांगा जाय न्हू आमचे देवा फुडें येवन रावन सांगचो आमकां तो जाय म्हणून जाल्यार आमी फाटीं सरतात. तुजे जितले लोक कोण आसा पळय ते पयशे खावन जे तुजे फाटल्यान रावता त्या लोकांक सांग मारवा फुडें आमच्या मारवा फुडें उबी रावाक पेडार हात दवराक आमकां हो ट्रिटमेंट सिवरेज ट्रिटमेंट जाय. आमी सगळे फाटीं सरतात. हे माझे एक उतरार हे सगळे फाटीं सरतले म्हाका गॅरंटी आसा. सांग तुज्या लोकांक फुडें यो आनी थंय मारवा फुडें सांग म्हणून आमकां नाका म्हणून जाय म्हणून सगळ्यांक नाका. फक्त तुका भिवून हे रस्त्यार येनात. तुमकां इन्स्टिगेट करता अशें आमदाराचें म्हणणें आसा. तुजें म्हणणें कितें सांग? आमदाराचो काल जर फूल हे पळयलो 10 मिनटाची कितें प्रेस आशिल्ली तेजी कंप्लिटली आरजी करता तो. आनी हांगचे जे ठरावे लोक आसा तांकां तो भायले म्हणटा.
जर तर पळयलें जाल्यार हो जो हें आसा तो म्हाकाय लागता, कित्याक जो आयज दुर्बाट 1 MLDचो प्लांट जाला तो वास थंय बरो येता. पणजे पाट्यार जो 15 MLDचो प्लांट जाला तो फूल पणजे दूशीत करून उडयता. आनी आयज RG प्रत्येक गांवांत प्रत्येक कडेन आयज सामकें त्या तिडकीनूच येता. आयज तुमी सुद्दां हांगा जर कॅमेरा मारीत जाल्यार हे सगळे हांगा कोण आसा ते मडकय मतदारसंघाचेच आसा. जर ते RG जावं ते संघर्श हेजे जावं सगळे जे आसा ते लोकल आसा. आनी ताका एकूच सांगपाक सोदता हांव, जो ढवळीकर आसा तेणें क्लियरली सांगचें की तेजो भितर सेल्फ इंट्रस्ट आसा काय ना तो. कित्याक काल तो परत क्वेश्चन करता, तो क्वेश्चन डॉज करतालो. हांगा आमकां क्लियरली खबर आसा. आनी जी NOC दिल्ली आसा थंयच्यान जें एक्सिबिशन जातलें, जे दोंगर कापणी जातली ती दीपक ढवळीकरान ताका NOC दिलें म्हणून सांगल्या. तेणें तेजे तो क्वेश्चन तेणें क्लियर करचो. आनी ताका हेंवूय सांगपाक सोदता, RG तुका पयलीं सारकें जे पयलीं तुजे काँग्रेस BJP जे तुजे अगेन्स्ट पयलीं इलेक्शना परती वावरताले तशें RG ना. RG तुजे फाटल्यान हात धुवन लागलेले आसा. आनी हांगा जे आसा ते शापूरचे न्ही, शापूर बस्तीन जे तुवें पोसून दवरल्या तेजे व्हिडियोय आसा. ते सांगता आमकां पात्रांमने सब कुछ दिया म्हणून, ते न्ही. आनी तेतूनच्यान आमी येता जेन्ना आमी हांगा बांदोडा पंचायतीन जेन्ना सिग्नेचर कॅम्पेन चालू केल्ली, आयज तो म्हणटा न्ही लोक ताका भिता म्हणून, ताका एकूच दाखोवपा जाय की आपल्या अगेन्स्ट लोक कोण ना म्हणून. आयज हे कमी लोक जावना हांगा, खंयच्या गांवांत अशी युनिटी ना. आयज वर्किंग डे आनी ते लोक जमल्या सगळे. हे कमी लोक डेली जमता, तो त्रास करता तितक्या फाटी जमता. तेणें बाबा आयज आमचो सदानंद भाई आशिल्लो, तेणें बरे तरेन सांगलें की आपल्याक कसो तेणें काबार केला. हेंच चालू आसा मडकय मतदारसंघात. एक वेळ गोंय स्वतंत्र जालें आसतलें, पूण मडकय मतदारसंघ अजून स्वतंत्र जावना. तेजेर जेन्ना क्वेश्चन येयलो असेंब्लीन की तेजे चल्याचे जर क्वेश्चन येयलो तेन्ना तो बारीक भुरगे धंदो करतना हें करूं जायना. बारीक एक कोण भुरगो जर तरणाटो फुडें सरता तेन्ना ताका हें करूं जायना, तेन्ना त्रास करूं जायना. तो चाळवलो सारको. आनी जेन्ना लोकांचे बॅकबोन मोडटा तेन्ना तो खवयता, तेन्ना ती खवयता. आमी हे देवा कडेन उलयताले, कित्याक तेणी सांगलें तशें आमी देवाक RG आयज बरें जे मुवमेंट करता ते थंयच्यान आमी देवा कडेन हें करून सांगता. आनी तुमकां मुद्दाम दाखयता ज्यो 500-600 सिग्नेचर आशिल्ल्यो आमी जे असेंब्लीनी प्रोड्यूस करपा आशिल्ले, पूण तेन्ना आमचे विरेश भाव तो आयज प्रेसूय घेतलो. विरेशाक तेंच्यान थंयच्यान भायर काडलो एक करून. आनी तेन्ना हो मनीस उठलेलो, मायग्रावंड कोण तेजी एक्शन पळोवपा सारकी आशिल्ली ती. मायग्रावंड म्हणटा हेका म्हणून. पूण आयज जो गोंयकार जावं बांदोडच्या लोकांक तो मायग्रावंड म्हणटा. हे जवळ जवळ 500 सिग्नेचर ह्यो हांगा आसा ते बांदोडच्या लोकांच्यो सिग्नेचर ह्यो सगळ्यो. ह्यो सिग्नेचर प्रत्येक घरान एक सिग्नेचर मारल्या, 4 जाणांनी एक सिग्नेचर मारल्या. हे सगळे आमी प्रोड्यूस करपा आशिल्ले. फुडले असेंब्लीक आमी घालतले ते बीन. आनी ताका दाखोवंक सोदता हे पळय तुजें आन्सर म्हणून.